हो परिसर आसा आयज दिवचल शहर हे नांवार रुपाक गेला, पण पयलींच्या तेंपार पिळगांव हो एक मोठो वाठार, ग्रेस्त वाठार म्हणून नांवार रुपाक गेल्लो आनी तेका लागून पिळगांव जर तुमी गेले जाल्यार तुमकां जशे आदिवासी लोक पळोवपाक मेळटा, वेगवेगळ्या जाती जमातीचे लोक पळोवपाक मेळटा, वेगवेगळ्या धर्माचे लोक पळोवपाक मेळटा। हेचे वयल्यान कळटा की व्यापार उद्योग हेच्या कडेन निगडीत आसलेलो पिळगांव आनी हांगासलें रामाचें मंदिर जें आसा हें आमकां ह्या इतिहासाची साक्ष दिता। गुजरातांतल्यान किंवा हेर वाठारांतल्यान देशाच्या ह्या सगळ्या परिसरांत मांडवीच्या काठाचेर लोक येयले आनी जलमार्गा कडेन निगडीत आसपी हो वाठार जो आसा म्हणजे गोंयान आतां आमी जेन्ना महामार्गाचेर जे गांव आसा ती आयज शहरां जाल्लेली आसा, पूण पयलींचो महामार्ग हे रस्ते नासले, विमानां नासली, रेल्वे नासली, तर तो महामार्ग आसलो जलमार्ग, वॉटरवेज। आनी ते वॉटरवेजच्या कुशीक आसलेलो हो गांव जो आसा तो आमकां प्रभू रामचंद्राच्या इतिहासा कडेन, प्रभू रामचंद्राच्या संस्कृती कडेन हाडटात। जे आमचे उडपी ह्या परिसरांतले जे संत पुरुष जन्माक येयले मध्वाचार्य, त्या मध्वाचार्यांनी प्रभू रामचंद्राची उपासना जी आसा ती गोंयान जास्तीत जास्त जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रसार केलो। मागीर हांगा वल्लभाचार्य येयले। अशा सगळ्या वैष्णव संतांच्या परंपरेंतल्यान प्रभू रामचंद्राचे किंवा विठ्ठलाची मंदिरां जी आसा ही आमकां गोंयान पळोवपाक मेळटा आनी तेची एक जी ते जागते प्रतीक जे आसा ही दीपमाळ जी आसा ती म्हाज्या फाटल्यान म्हाका पळोवपाक मेळटा आनी प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराची जिर्णावेश आसा हे म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक मेळटा।